बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. समयाचे नावी आमचो आधार, ताणे रचला सर्ग आनी संसार. सर्वेस्परा आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचेय सवे आसो आनी तुमचेय सवे आसो. आमच्या समया जेजू क्रिस्त ते अधिक मोगाचनो दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे आम्ही सर्गींचो अनुभव जोडता. देवाच्या सिंहासना मुखार उबे रावता आनी आमकां भरोवन ओमतोंच्या मापान तो संतोष, उल्हास, शांती, समाधान आमी जोड घेता. तर पवित्र आत्म्याची एक गीत गावया. पवित्र आत्म्याचा अभिषेक जोड घेवन या दिव्य वाणी लायव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमांत आमी वांटेली जावया. दैवी गायना कंताराच्या बुकांत कंतार नंबर D6 D6 पेज नंबर 93 9 आणि 3. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये. नितळ कर, निर्मळ कर, पवित्र कर, कृपेन भर. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये. सशिखय धैर्य लाभय जाणवाय दी भक्तीन भर. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये. प्रार्थुया. भोव मंगळा सर्गींचे बापा, तुझ्या पवित्र आत्म्याक आमचे धाडून आमकां पवित्र आत्म्याचे अभिषेक करूंक तूं व्हडा अत्रेगान आसाय. वय बापा, तुजी खुशी जावन आसा. तुज्या भुरग्यांनी पवित्र आत्म्यान अभिषेक्त जावन पवित्र आत्म्याच्या फळांनी, पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन ह्या संवसारांत परजळीक जिणी जी आसा म्हणून तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां सोलोन व्हर बापा. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आमच्या जिविताचो अंधकार काळोख तूं पयस कर. त्याच पवित्र आत्म्यातय बापा दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल. तांच्या गरजांनी तूं पाव बापा. ल्हाना भुरग्यांक सर वायटा विघ्नांतलें, ल्हानपणार येवच्या त्या भुरग्यापणाच्या पिडेशिड्यांतलें, अनवरांतलें, अवघडांतलें निवार. वाडच्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक बरें शिकप शिकोवंक जाणवाय, बुदवंतकाय, उगडासाची सगत बरें शिकोवन बरो फुडार आसा कसची विशेष उर्बा, तान आनी अत्रेक फाव कर बापा. ह्या संवसारांतल्या सर वंदवण्याचेर, वडण्याचेर, ताळण्याचेर सयत व्हरूंक खंयच्या स्तरान पाडाव जावंक आमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक सोडिनाका बापा. बरी देणी उर्जीत कर. पिरगजेंत, समुदायांत, समाजेंत क्रियाशील जावन तांणी वावुरी कर आनी वेळार तांणी देव आपणे स्विकार करी कर. काजर जावंक आशिताल्यांनी वेळार काजरी सक्रामेंत जोड. काजरी जिवितान आपुरबेन पती पत्नीन माया मोगान आनी एकवटान जिये कर बापा. तांचेर आशिर्वाद घाल. तांकां आर्थीक तरान समृद्धी फाव कर. भुरग्या बाळांनी तांकां नेटय बापा. तुवें तांकां फाव करच्या त्या भुरग्यांक प्रायन आनी जाणवायन वाडोवंक तांकां सर गरजेचे संगतीतूं फाव कर बापा. भुरग्यांनी हांव बापा विधेय जायशें कर, खालतें जायशें कर. कुटुंबांत माया मोगानी एकवट फाव कर बापा. कुटुंबांत असल्या प्रायवंतांची, वेदवेंची, अनाथांची, कश्टताल्यांची बापा सगळ्यांनी जतन घेशें कर. अशें
तुज्या भुरग्यांनी ह्या संवसाराचो उजवाड जावन पृथ्वेचें मीठ जावन जियोंक तुज्या कृपेचो शिवर आमकां भरपूर फावो कर बापा म्हण तुजे लागीं आमी परतून मागता तुज्या पुता आमच्या सुमया जेसूचे नांवी जो पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन आमेन आमेन. कशीं आसा तुमी सगळीं? दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाक व्हडा मोगान हांव तुमकां स्वागत करतां. तर मोगाचेनो आयच्या नियाळाक आमी घेवया धर्मदूताच्या कृत्या बुकांत 10वो अवस्वर या 10वो अध्याय. लेट अस टेक 10th chapter in the Acts of the Apostles. आनी हांगासर पेद्रू आनी कर्नेला विशयांत आमकां वाचूंक मेळटा. आनी पयली वळूच अशें म्हणटा Acts of the Apostles chapter 10 verse 1. सेजारायांत कर्नेल नांवाचो एक मनीस आसलो. हो इटालियन फौज नांवाच्या रोमी पाटलामेंत एक शतापती. तो आनी ताचें सगळें घराणें भक्तिवंत आनी देवभिरांतीचें. लोकांक तो जायतें दान धर्म करतलो आनी देवा लागीं सदांच मागतलो. एक दीस दनपारांच्या सुमार 3 वरांचें ताणें एक दर्शन देखलें. देवाचो एक दूत ताच्या कुडा भितर येवन कर्नेला म्हणून ताका उलो करतालो तें ताणें दर्शनांत पळयलें. देवदूतान पळोवन कर्नेल भियेलो आनी कितें सोमया म्हणून ताणें विचारलें. तवळ देवदूतान ताका जाप दिली, तुजी मागणी आनी तुजें दान धर्म देवा हुजीर पावलें आनी ताणें तुजो उगडास दवरला. आनी आतां पेद्रू म्हणल्या कोण एकल्या सिमांक आपोवन हाडूंक जोप्पाक तुवें जण धडिचय. दर्या सरशी वस्ती करनासलेल्या सिमांव नांवाच्या एका छामारागेर तो बिडार करनासा. ताचे लागीं उलोवन आसलेलो देवदूत फाटीं वतच कर्नेलान घरच्या छाकरां भितरल्या दोगांक आनी आपली स्वंत सेवा करतल्या एक भक्तिवंत शिपायाक सरशीं आपयलें आनी घडलेली सगळी गजाल तांकां कळोवन तांकां जोप्पाक धाडलें. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भोव मोगाचेनो कर्नेल एक रोमी नागरीक आनी रोमाच्या त्या सेजारायाच्या एम्परराच्या फौजेंत हो एक शतापती. शता म्हळ्यार 100 सोजरांचो शिपायांचो तो मुखेली. 100च न्ही, थोडे फावटी 100चे चड आसतात. इटालियन फौजेच्या नांवाच्या रोमी पाटलामेंत एक तो शतापती. पूण तो आनी ताचे घराणें भक्तिवंत. पवित्र पुस्तकांत आमकां इस्रायलितां विशयांत ह्या जुदेवा विशयांत वाचूंक मेळटा. जुदेव आनी इस्रायल चिंतले ते मात्र इस्रायल. इस्रा म्हळ्यार परजा, एल म्हळ्यार देव. देवाची परजा देवाची भुरगीं. जे कोण जुदेव न्ही ती इस्रायल न्ही, देवाची परजा न्ही. देखून आतां रोमी नागरीक आनी रोमाचे व्यक्ती, रोमाचे मनीस ते तांकां देवान विंसूंक ना, तांकां देवाची कृपा ना, ते अनभवार्थी अशें इस्रायलीत चिंतले. पूण हांगासर आमकां आसा धाकलो कशें देवाची भुरगीं न्हय आसल्यांकय देव विंसून काडटा. कर्नेल एक शतापती रोमी जाल्लो जाल्यार तो एक भक्तिवंत मनीस. तो मागणें करतलो. देवाक ताचें मागणें मानवालें आनी ताणें केल्लें दान धर्मूय देवान पळयलें. देखून सर्वेस्पर देव ताका एक दर्शन दिता. त्या दर्शनान देवाचो दूत देवाचो संदेश ताका सांगता, कर्नेला तुजें मागणें देवाक मानवालें, तुजें भक्तीपण देवाक मानवालें, तशें तुवें केल्लें दान धर्म देवान पळयलां. पळय मोगाचें न्हू, देव आमच्या मागण्याक कान दिता. आनी आमी खंयच्याय धर्माचो जाल्यार देव आमकां जबाब दिता जर तर आमी भक्तिवंत आनी देवाक मानवले जावन आमी जियेता. आनी कर्नेल देवाक मानवलो देखून देवदूता मारिफात देव कर्नेलाक म्हणटा, तुवें आतां जोप्पाक एक मनीस धाडिचय. जोप्पा दर्या तडीर रावच्या सामार म्हणजे सामड्याचें काम करच्या सिमांवच्या घरा थंय एकलो सिमांव पेद्रू म्हणलो आसा. ताका तुवें आपोवन हाडूंक जाय. आनी आतां हो कर्नेल जियेता थंयसर सेजारान. सेजाराय म्हणलो एक गांव इस्रायलाच्या एका पंथार आसलो दर्या तडीर. आनी एका दर्या तडीर रोमाचे तारवां येवन इस्रायलाक येवन दर्या तडीर पावच्या जाग्यार थंयसर आसलें सेजाराया. आनी त्या सेजारायांत शतापती जियेतलो. ताणें जोप्पाक मनशां धाडिचय. देवान दिल्लो संदेश तो पातयेलो आनी ताणें मनशांक धाडलें. आतां ताचे थंय भावार्थ विशेश तरान परजळाक आयलो, परगटणेक आयलो. हेज फेथ
became so strong and it became glorious that he believed in the words of the angel. आणि ताणे मनशां चडलें जोप्पा जायतो पयस आसा. एका दिसाची वाट चलोवन ताचे ते सेवाक आनी ताचे पैकी आसलो एक भक्तिवन सेवाक जोप्पाक पावले. आनी जोप्पाच्या वाटेर आसतनाच दनपारां पेद्रूय थंयसर मागणें करनासा वयल्या माळयेर सोडलो. 9वी बोळ वर्स 9. आनी 10वी बोळ म्हणटा तो वळ ताका बरी भूक लागली आनी तो जेवंक सोदतलो पूण जेवणाची तयाराय करनासतना पेद्रू एक ध्यान परवशांत पडलो आनी थंयसर एक अंतराळ ताका उक्तें जालें. आमी तें घडीत जाणाव. अंतराळ उक्तें जालें. एक व्हड आयदान सकला आयलें. त्या आयदानां सर तराचे मासली मनजाती जीवदाळी आसली. आनी देवदूतान ताका म्हळें तांतली घे धर मार आनी खा. पेद्रू घाबरलो आनी तो म्हणालो हांव एक इस्रायल, हांव एक जुदेव, म्हाका परिशुद्ध आनी खंयचें अशुद्ध म्हणलें कळीत आसा. जे कितें अशुद्ध हाच्या पैकी जीवदाळी आसात, थोडी मासली खावंक नजो आसली मासली आसा, खावंक नजो आसली मनजाती आसा, ते हांव खावचो ना. आमी थोडे बडी मोगाच्यान ह्या विशयान चिंता खंयचे शुद्ध खंयचे अशुद्ध, खंयचे खावियत खंयचे खावंक नजो अशें तो पेद्रू तो चिंत आसतना ध्यान करता आसतना देवदूत ताका सांगता, ह्या देवदूता मार्फत ताका सांगता जे कितें देवान शुद्ध केलां तूं अशुद्ध म्हूण सांगा नाका. वॉट गॉड हॅज प्युरिफायड अँड मेड होली डू नॉट से इट इज अनहोली. जे कितें देवान शुद्ध केलां तें अशुद्ध म्हूण सांगा नाका. तर उपरांत तो ध्यानांतलो त्या दर्शनांतलो भायर आयिल्लोच हाचो अर्थ कितें काय म्हूण चिंतून आसतनाच सांज जाली आनी थंयसावन शेजारा येतावन आयलेले सेवाक ताका मेळोंक आयले आनी ते ताका विचारूंक लागले सिमांव पेद्रू कोण हांगासर. आनी ताणें तो सिमांव पेद्रू म्हणटस ते ताका म्हणटात कर्नेल म्हणल्यार शेतापातीक असलें एक दर्शन मेळ्ळां देखून तुवें थंयसर येचय खंय. सिमांव पेद्रू सगळोच एक अजापलो विचमीच जालो. ताका देवाचें मांडावळ सवकास उगडापी जाली आनी सवकास तो चड भावार्थान गुण जालो आनी तो भायर सरलो आनी तो गेलो. आनी थंयसर वचून कर्नेलाक मेळटा आसतना कर्नेलान ताचें दर्शन सांगूंक सुरू केलें आनी पेद्रून आपणाचें दर्शन ताका सांगूंक सुरू केलें. आनी थंयसर जायतो लोक कुडसारलो शेजाऱ्याचो. कित्याक सिमांव पेद्रू जेजूचो पाटलाव दर खऱ्या वाटेन जिविताच्या वाटेन सोडवणेच्या वाटेन आसलो. तो एका अनुभवार्थी जुदेवाच्या घरा जुदेव न्हय आसल्याच्या घरा गेला आनी कर्नेल सुन्नात ताणें करूंक ना म्हळ्यार ताणें जुदेव जावंक ना. आनी सिमांव पेद्रू सुन्नात केल्लो न्ही जुदेव हो आतां कर्नेलाक कशें स्विकार करता काय. कर्नेलाक सोडवण मेळत गी, ताका सोडवण मेळत गी, ताका सलवासां मेळत गी, ताका पवित्र आत्म्याचो अभिशेक मेळत गी म्हूण ते चिंतून आसतनाच सिमांव पेद्रू पवित्र आत्म्यान भरोवन उबे रावन तो म्हणालो 30 आनी 4 वळी तावन आमी वाचता. वी रीड इन Acts of the Apostles chapter 10 verse 34 onwards. तो वळ पेद्रून उलोवंक सुरू केलें देव पक्षपाती न्हय म्हणून आतां म्हाका स्पश्ट जालें. आनी वर्स 35 वळ 30 आनी 5 जो कोण देवाक भियोन चलता आनी सारकें तें करता तो खंयच्याय वंशाचो जाल्यारय देवाक मानवता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जो कोण देवाक भियेता. आतां कर्नेल देवाक भियोन जियेलो. सुन्नात करनासलो इस्रायल जर तर देवाक भियेना आनी सारकें तें करिना तर देवाक तो मानवना म्हूण जालें. आनी अशें मोगाचें न्हू पेद्रू एक व्हरतो एक सरमो थंयसर दिता आनी कर्नेला सांगता जायते जण कन्वर्ट तर जातात, क्रिस्तांव भावार्थ स्विकार करतात, समया तीं सालवासां जोडटात, ते पवित्र आत्म्यान बरोवन तेय सुवार्ता प्रकट करतात. अशें समयाच्या पाटलावताराचो तो जोमो संको वाडत वेता. मोगाचें न्हू जुदेवा मदें आनी जुदेव न्हय आसल्या मदें आसलो ताफावत मनास्ताप ह्या एका तराचें जगणें मानाभेद सगळो नपयस जाता. जेन्ना जे कोण मागण्यांत देव भिरांतीचे जावन देवाक मानतात आनी देवाक सारकें आसा तें करतात तेन्ना तांचे मानाभेद आनी तांचें वय जगणें झूज सगळें नपयस जाता. ते सगळे समया जेजू क्रिस्त थंय एक पडटात. एक पटी हे काजारी जोडे हांगासर आयिल्लीं 20 आनी 3 वर्सां जाल्यान काजार जावन तांकां. आतां जुबलेवाचें वर्स आनी 1 वर्सा उपरांत आसलें. ते दळ पर्यंत ती परगांत गाल्फांत आसली भारी माया मोगान आस. पूण ह्या दिसांनी तांचे मदें जायते मानास्ताप आयला. विशेश जावन तांच्या एका बिजनेसा विशयान, पयशां विशयान आनी घोव बायले सांगनासतना बँक अकावंट ओपन केल्ल्या विशयान, ह्या कामाच्या जाग्यार थोड्या स्त्रिया सांगता उलयच्या विशयान, ह्या ताका बायलेन ताका केदाळ पुरपुरच्या विशयान, ह्या ताका गुन्यांवकार करच्या विशयान जायते पटी झगडल्यान. मात न्ही भुरग्यां मुखार झगडल्यान. भुरगीं आतां ग्रॅज्युएशन करचीं भुरगीं
भुरगीं आवय बापायच्या सगळ्यांत ती निरा आसल्यान ते देस्पर जाल्या. ती म्हणटात तुमी अशें जियेल्यार आमी सयत काजर जावंक तयार ना. देखून तरी देवान तांकां बरें केलें. दैवीक रेतीर मंदिराक हांगासर हाडलें. हांगासर ती आयिल्ल्या वेळार ती म्हाका म्हणाली फादर आमकां एक बरें करून कावन्सिलींग दिया. आमी केदाळ आमी झगडटा, आमच्या मदें जायतो मानास्ताप आसा. त्या वेळार म्हाका तांचें आयकत आसतना कशें कावन्सिलींग दिवचें म्हण कळोना. कित्याक ती काजरी आनी 20 आनी 3 वर्सां तावन काजरी जिवितांत आसात. देखून हांवें तांकां म्हळें तुमी एक बरी रेतेर करा. कित्याक रेतेर करता आसतना देवाचें उतर तुमकां मेळटा आनी पवित्र आत्म्यान भरतात. आनी पवित्र आत्म्यान भरता आसतना पवित्र आत्मोच तुमचे मदें असलें मानास्ताप आनी सगळें पयस करता. देखून ती आयली, रेतेर केली. रेतेर करता आसतना तांकां नीज 7 उगडापें जालें. रेतेरीच्या मदें राज्य संदानाची रीत आसा. त्या वेळार ती एकामेका पांयांक पडोवन बोगसाणें मागूंक लागली. रोडोन तांणी पोटलून धरून ती एकामेका राजी जाली. आनी ताजे उपरांत तांकां विशेश आंतरीक बरी भलायकी मेळ्ळी. पवित्र आत्म्याचो अभिशेक मेळ्ळो. सुडके सोडवणेचें मागणें तांकां भारी बरें जालें. आनी 11च्या दिसा सांगाता येवन तांणी साक्ष दिली. तांणी म्हळें आमी काजाराच्या दिसा एकामेका भास दिल्ली. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन आमी एकामेका विस्वासी रावता, मानान लेखता आनी मोग करतले म्हणून. पूण आमच्या जिवितांत आमी दिल्ली ती भासावणी आमी विसराल्ल्या. देखून आमी दीस वेता वेता आमी माया मोगान एकवटान जिवनच्या बदला एकामेकांत पयस 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 आमी गेल्या. आनी आमी आतां जाणा जाल्या ताका कारण कितें म्हूण आमी सदांय मागणें करिनातल्या. आनी हांगासर दैवीक रेतीर मंदिरांत रेतेरे वेळार आमकां कळी जालें सकाळीं उठतच घोव बायलांनी सांगाता मेळोन चड वेळ न्ही जाल्यार 1 या 2 मिनटां सांगाता मेळोन मागणें करीत. राती न्हिदो वयता आसतना सांगाता मेळोन मागणें करीत. आमोरी तेर्स भुरग्यांक सांगाता केल्यार न्हिदो वेच्या पयलें घोव बायलांनी सांगाता मेळोन 1 या 2 मिनटां मागणें करीत. आनी सांगाता पळयत पुस्तक आमी वाची जाय. वर्साक 1 फावटी या 2 फावटी तरी सांगाता रेतेर करीत. मोगाच्यान कितली सतां तांकां उगडापी जाली. कितल्या आपरब्यान संतोशान ती पाटी गेली. आनी पाटी गेल्या उपरांत तांच्या भुरग्यां सयत घेवन हांगासर रेतीरेक आयली. आनी भुरगीं सयत म्हणटात आमच्या आवय बापायन ती आयली. बदलावण परिवर्तन पळोवन आमकांय रेतेर करया म्हण आमकां बगलें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचें न्हू आमी वडिलां बरीं करून रेतेर करून आमचें जिवीत रुपांतर जायत जाल्यार बदलत जाल्यार आमची भुरगीं तरणाटी रेतेऱ्यो करतल्यो. अशें मोगाचें न्हू आमचें तें एक खरी बदलावण, एक खरें परिवर्तन आमच्या भावार्थांत खंडीत जावन नवसरणी रियल रिन्यूवल वील रियली कम इन द होली चर्च अँड ऑल ओवर द ह्युमॅनिटी. तर मोगाचें न्हू मागणें केल्ल्या वरवीं कशें आमचे मनस्ताप पयस सरतात, कशें आमचे मदें जगणें झुजू या कितेंय वायट ह्या खोटेपणाची सकत आमकां सावळी घालना आसा तर आमकां तांच्या बंदडे भितर दोन काडयो नासल्यार कशी आमकां सुटका मेळटा त्या विशयांत आमी जाणा जावया. पयलें जावन आसा मोगाचें न्हू आमी मागणें केल्ल्या वेळार आमचें काळीज कितें जाता मोवाळ जाता. एजेकियल प्रवादीच्या बुकांत आमी वाचता 36:26 30 आनी 6 अध्यायांत 20 आनी 6 वळ. हांव तुमकां एक नवें काळीज आनी एक नवो आत्मो तुमचे थंय घालतलो. मोगाच्यान आमी मागणें करतना रेतेर करतना आमचे थंय देव एक नवो आत्मो नवें काळीज घालता. जायत्या मोगाच्यान हांगासर घोव बायलांनी हांगासर रेतेर केल्या उपरांत आमकां साक्ष दिल्ली आसा. घोव बायलां सांगाता रेतेर येती जाल्यार एकामेका खातीर ती मागती जाल्यार आनी त्या वेळार तांकां एकामेका बोगसून आदर्शदारान घोव बायल जावन जियोंक तांकां देव कृपा दिता. ताच्या उपरांत तांच्या घरा गेल्या उपरांत घरांत मात न्ही तांच्या कुटुंबाच्या सांद्या मदें आनी विशेश जावन समुदायान तांच्या फिरगजेन गेल्ले गेल्ले लागीं मोगाच्यान ती साक्ष दिवंक तांकां साध्य जाता. दुसरें जावन आसा तांणी घोव बायलांनी आनी कुटुंबाच्या सांद्यांनी मागणें केल्ल्या वेळार देवाच्या हाजरपणाचो आमकां अनुभव जाता. देखून मातेवाच्या वांजेलांत 18 वर्सांत 20 वडील मॅथ्यू 18:20 जंय खंय 2 या 3 सांगाता मेळटा थंयसर हांवूय आसतलो म्हणटा समीजेच. आमी मागणें केल्या पुरो लांब लांब मागणें करीचें म्हणना. घोव बायलांनी 1 मिनीट 2 मिनीट न्हिदो वयचे पयलें देवाचें उतर 1 या 2 वाक्य वाचल्यार पुरो आनी हात धरून मागणें केल्यार पुरो. ह्या काजरा दिसा केल्ली ती बसवणी हप्त्याक एवटी म्हयन्याक एवटी त्यांनी सांगाता सांगल्यार पुरो. तितल्यार समयाचें हाजरपण ताचे मदें जाता. पवित्र आत्म्याच्या हाजरपणांत कितेंय झगडें आसा तें पयस सरता. एका हांगासर लागशिल्ल्या फिरगजेंत 2 वाड्यां मदें विशेश झगडें आसलें आनी तो विगार विचारतालो कितें करी येत गी म्हणून. त्या वेळार मोगाच्यान हांवें गेल्लो विगाराक. हांवें सांगलें आमी दोड्या वाड्याच्यांक कोण येवंक जाता तांकां सांगाता हाण एक मागणें करया आनी पयलें मागणें करून उपरांत कितें मानस्ताप आसा विचारया. पयलें मोगाच्यान आमी एक अर्दे वर मागणें केलें पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका खातीर. ताच्या उपरांत आमी कितें मानस्ताप आसा म्हूण विचारता आसतना मोगाच्यान सगळे मानस्ताप न्हू पयस जाल्ले. कित्याक पवित्र आत्मा येता आसतना मोगाच्यान तो एक उजो कितें मेळ्ळें आसा तें सगळें बसून सोडटा. कितें बरें आसा सत पवित्र भाग्यवंत आनी
समुदायाक उपकारा पडचें तें वर जळाक येता. त्या दळा मोगाच्यानो नव्यान माया मोग आनी एकवट आमच्या समुदायांत, आमच्या फिरगजेंत, आमच्या सगळ्या मनशाकुळाच्या समाजेंत येता. तिसरें जावन आसा मागणें मोगाच्यानो बगसण्याचो काट उक्त करता. बगसण्याचे कितें म्हणटा ते डॅम तें उक्तें करता. आनी तेन्ना कितें जाता, डॅमान कितलें उदक भरोन आसा तें बगसण्याचें कुरपा ती आमच्या जिवितांत वळटा. कित्याक एक बरी रेतेर करतना बोगसूंक आमकां साध्य जाता. मार्काचो वांजेल 11:25 वळ, मार्क चॅप्टर 11:25. तुमी मागण्याक उबे रावता आसतना जर तर तुमकां कसलोय मनस्ताप आसा, पयलें तुमी बक्षिया, सर्गीचो देव बापय तुमकां बक्षितलो. देखून मागण्या उबे रावता आसतना मोगाच्यानो देव आमकां बक्षूंक कृपा दिता. आमी बक्षिल्ल्या वेळार मोगाच्यानो कितलीं जाणां बरीं जाता. एका भाव आपल्या भावाचेर इतलो रागार आसलो, जाग्याच्या विशयांत तांकां मनस्ताप आसलो. ताका कोर्टाक व्हरून भावाच्या विरोध ताणें जायते केसी घाल्ले जावन आसा. पूण जेन्ना हो भाव रेतेरेक आयलो, रेतेरी वेळार आंतरी बरे भलायके वेळार सुस्कारून रडतलो. रडोन तो कांगाल जालो, पडलो. तसल्या भावाक कडेन हांव उलयता आसतना तो म्हाका म्हणलो, हांवें म्हज्या भावाक अन्यायान हांवें कोर्टाक व्हेलां, ताका पुलीस स्टेशनाक व्हेलां, ताका जायतें कश्ट दिलां, हांव तरी राजी जातालो. म्हज्या भावानी म्हाका अन्याय केला, जागो भितर घाला, म्हजो जागो गेल्यार व्हडणी, म्हाका म्हजो भाव जाय. आनी मोगाच्यानो ती रेतेर जाल्लीच आपणाच्या भावा लागीं तो राजी जालो. आनी भावय अजा पावलो. भाव आनी भावाची बायल आनी ताचे कुटुंबी हांगासर रेतेरीक आयले. ह्या भावाचे कुटुंबी रेतेरीक आयले. सगळ्या भावा भयणी मदें मोगाच्यानो माया मोग आनी एकवट आयलो. मोगाच्यानो मागण्या वरवीं जायते बरेपण आसा. चवथें जावन आसा मागणें मोगाच्यानो आमचें तें आसलो राग पयस करता, शांती समाधान आमचें तें उपजयता. फिलिपिकारां बरयलें पत्र 4 वचोन 6 आनी 7 वळ. फिलिपियन्स चॅप्टर 4:6 and 7. हांगासर देवाचें उतर म्हणटा, खंयच्याय संगती विशयान तुमी खंत हुस्को धरिनाकात. बगार हर एका संदर्भांनी मागणे आनी विनवणी करन देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवन तुमच्यो सर गरजो देवाक समर्पण दिया. आनी तेन्ना समाधानाचो देव तुमची काळजां सुरक्षीत सांबाळटलो. हालेलुया. मोगाच्यानो आमच्या काळजांत शांती समाधान रास करतलें. तेन्ना आमी सांगाता मेळोन मागणें करता. कामाच्या जाग्यार जर तर कसलेय मनस्ताप आसा, सगळें आसा, सांगाता मेळोन मागणें करा. एक ल्हानशें मागणें आमच्या बापा, एक नमान मरी, एक महिमा बापा, कितलें शांती समाधान तुमच्या काळजांत येता पळया. शिकता आसतना शिकोवंक बसल्यात, शांती ना, समाधान ना, कितेंय संगती मतींत येतात आनी एक मागणें करा. हांवें तरी मोगाच्यानो कारार बसतोन पयन करता आसतना तक्षण हांवें दैविकाचो तेर्स म्हणचो. 1 फावटी 2 फावटी 3 फावटी ह्या मरियमेचो कोंताचो तेर्स हांवें करचो. ह्या विविध मागणी सांगची ह्या किर्तनां, किर्तन 20 आनी 3, सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना, अशें मागणें करता आसतना मोगाच्यानो देवाच्या हाजरपणांत आमच्या जिविताचे टेन्शन्स, वारीस, एंग्जायटी सगळें सुर्याच्या उजवाडाक दोव पिगळलेले बरी पिगळण नपयस जातात. 5 जावन आसा मागणें मोगाच्यानो पवित्र आत्म्याचो अभिशेक आमकां वर्ती जाणवाय दिता. जाकोबाच्या पत्रांत 1 वचनांत 5 वळ, जेम्स चॅप्टर 1:5. कोणायकी जाणवायेचो तात्वार आसा जाल्यार तो देवा लागीं मागो आनी उदारपणान दिवचो. देव तुमकां उदारपणान ती दैवीक जाणवाय दितलो. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्यानो आमी मागणें करतना देव आमकां जाणवाय दिता, आमची मोत उज वाडयता. आनी आमी जाणाव आमची मोत उज वाडंतल्या वेळार, आमची मोत दांपलेल्या वेळार, आमच्या मोतीन काळोख आशिल्ल्या वेळार कितले आमी रागान एकामेकां गाळी शिराप दिता, रागार उलयता आनी हेरांक दुखचेच असलीं उतरां उलयता, हेरांक हल्प करता, ह्या थोडे फावटी खबरो उलयता, हेरांची पातकां उलोवन हेरांचे फाटले जिविताचे संगती सांगून हेरांक दुखयता, ह्या हेरांक जिवितांत अडखळे हाडटा. आनी थोडे फावटी आनी आमच्या जिवितांत जाणवाय नातल्या वेळार बोंब्या पुजा, मुर्ती पुजा, सरतराच्या फितीसपणांत आमी वेता. पूण जेन्ना आमकां जाणवाय मेळटा आमी संपूर्ण तरान बरें जाता. एक आवय आपल्या पुताक गाळी शिराप दितली आनी म्हाका म्हणटली, फादर म्हजो पूत जायतो पियेता, जायतीं नाका जालीं कामां करता, तेन्ना म्हाका सोंसूं जायना आनी कित्याक हांव गाळी शिराप दिता म्हाका कळना. हांव ताका नाका जाल्ले सांगती सांगता. पूण हांव जाणा म्हज्या पुता शिरापल्यार म्हाकाचो शिराप पडटा, कित्याक म्हजोच तो पूत. हांव कितें करूं? त्या वेळार हांवें तिका सांगलें जावन आसा, तुजो पूत पियोन घरा येता आसतना यात नाका जाल्ली खरणे तुज्या दोळ्या मुखार करता आसतना तूं तरी दोळे धांपून पवित्र आत्म्याचें गीत गा. पवित्र आत्म्या ये देवोन आनी फांकय सर्गींतान उजवाडाचें तुजें कीर. इतलेंच पुरो, परतून परतून सांग आनी पवित्र आत्म्याचो उजवाड येवन तुज्या मोतींत काळजांत
तुका प्रकाश बरी जावचें तूं अनुभव कर आनी तेन्ना तुज्या पुताक तूं बरेंच सांगू सोडटा म्हजो पूत सोरो सोडटलो म्हजो पूत बरो जातलो म्हजो पूत बरो फुडाराक पावतलो अशें तूं बरीं उतरां तुज्या पुताक सांगतली अशें सांगून म्हाका एका हप्त्या उपरांत ये म्हळें कित्याक हांगा आसा इबिकोलो रेत्रे मंदिर हर एका शनिवारा रेतेर आसा येवच्या शनिवारा ये म्हण सांगलें ह्या शनिवारा ती आयिल्ली थंयसर कावन्सिलींग वैयक्तीक समालोचन ती करनासली देखून ती फाटीं गेली जायत फातर हांव प्रयत्न करन येता म्हणाली बरी एक प्रामाणीक मनीस विशेश बऱ्यापणाची मनीस ती बरी आवय फाटीं गेल्या उपरांत पयल्या दिसाच तिणें प्रयत्न केले तिसऱ्या शनिवारा ती म्हणटा दुसऱ्या शनिवारा ती म्हाका म्हणटा आनी तिच्या पुताक अजाप जालें पूत पियल्लो जाल्यार उगोत रावन घरा बसलो दुसऱ्या दिसा तिसऱ्या दिसा आवयन कितलो सोरो पियल्यार गाळी शिराप दिवचें सोड न्हू पवित्र आत्म्याचें गीत गायता आनी थोडीं कांतारां गायता आनी पुता ताका बरें सांगता म्हजो पूत बरो म्हजो पूत देवाचो भुरगो देवान दिल्लो एक दीस तो बरो जातलो बऱ्या फुडाराक पावतलो म्हज्या पुताक हांवें कितेंय दुखयलां जाल्यार म्हज्या पुताक वायट सवयांक वळख जावं हांव कारण जाल्यार म्हाका भक्षी म्हणून आवय सांगचें पळोवन ताका विधमीस जालो तो आनी एक दीस आवय कडेन तसो म्हणालो की मम्मी येवच्या हप्त्यान तूं शनिवारा मागण्या वयताना म्हाकाय आपणर आनी ह्या दुसऱ्या शनिवारा पुताक घेवन ती आयल्या आनी पुती एक बरें कुमसार जालो आनी तोय वैयक्तीक समालोचना वेळार म्हणालो फादर म्हाका सोरो सोडूंक मन आसा पूण म्हाका सोरो सोडूंक जायना देखून हांवें ताका म्हळें तूं एक बरी रेतेर कर वस्तेची देखून ताच्या उपरांत म्हाका वस्तेची रेतेर करूंक आयलो एक न्ही दोन न्ही तीन चार रेतेरी कर सोकास सोऱ्याच्या त्या ओडण्याचेर त्या बेबदेपणाचेर ताणें जैत वेलां वय मोगाच्यान मागणें करया पवित्र आत्म्याचे तिये सकत आमी जोड घेवया सगळें जावन आसा आमी मागणें केल्ल्या वरवीं पवित्र आत्म्याचो अभिशेक आयिल्ल्या वरवीं मोगाच्यान आमचें तें आसता हांकारांतावन देवाची खुशी करच्या दिशेन आमी पयण करता आमी सडाव जाण आमच्या जिवितांत इगो म्हणलें आसता आपलो एक हांकार गर्व म्हणलो आसता पूण मागणें करता आसतना सोम्या जेजूचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार येता लोकाच्या वांजेलांत 22व्या वसरांत 40 वळीर आमी वाचता लूक चॅप्टर 22:42 जेजू कितें म्हणटा बापा ही काल्स म्हजे वयली निवार पूण म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी जावं मागणें करतना जेजू भशेनच मोगाच्यान बापाची खुशी करूंक आमकां साध्य जाता आसतना कितली बदलावण आमचें तें येता इगर्जेच्या वडिलांतय आमच्या इगर्जेच्या वडिलांतय कसलेय हुद्दो आमचो आसल्यार आमचें तें गर्व आनी हांकार आसल्या वेळार मोगाच्यान मागणें आयिल्ल्या वेळार गर्व आनी हांकारा बदला खालतेपण सादेपण आमी सोम्या जेजू बरी एक सेवाक जावन आमी वावरता आनी 7वें जावन आसा मागणें आनी पवित्र आत्म्याचो अभिशेक आमच्या मदें कितें करता वय आमच्या मदें माया मोग आनी एकवट आनी राजी संधान हाडटा जाकोबाचें पत्र 5 वसर 6 वळ जेम्स चॅप्टर 5:6 एकामेका तुमची पातकां उसान सांगा आनी एकामेका खातीर मागा जेन्ना तुमकां बरी भलायकी लाभतली खंय मोगाच्यान आमी पातकी म्हूण वळखून घेसय आनी आमी एकामेका खातीर मागा जाय तेन्ना आमचे मदें राजी संधान आमी येता आमी एकामेका थंय आमचें व्हडपण उलोवचें न्ही एकामेका थंय आमी ल्हानवीक आनी खालते जायसय मागणें केल्ल्या वेळार पवित्र आत्म्याचो अभिशेक जाल्ल्या वेळार मोगाचें हें आमकां साध्य जाता तर मोगाच्यान आमी दोळे धांपून आमी मागया सर्गींच्या बापा तुजे लागीं आमी मागता आसतना कितल्या वर्त्या मापान तूं पवित्र आत्मो दिवंक तूं तयार आसाय बापा आमा समेस्तांचेर तुज्या पवित्र आत्म्याचो अभिशेक धाड बापा तुज्या पवित्र आत्म्यातय आमकां तुज्या दैवीक शांतीन आमकां तूं भर आमकां कुडीची आत्म्याची बरी भलायकी दी आमची पिडा शिडा गूण कर आमचे कश्ट हळ कर तुज्या भुरग्यांचे गरजो तूं जाणाय बापा त्या सर गरजांनी तूं तांकां पाव बापा दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या हर एका विक्षकां खातीर भावार्थान आनी विश्वासान आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमा समेस्त तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन मोगाच्यान तुमकां अभिनंदन पाठयता दिव्य वाणी लायव्ह मागण्यांच्या कार्यक्रमांत हर एक फावटी तुमी वांटो घेतात तुमी आमकां लायक बटन दामतात सबस्क्रायब करतात आनी तुमी हे मागणें हेरांकी धाडन मोगाच्यान सुवार्ता प्रगट करनासा तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी देवाचे आशिर्वाद मागता हे फोन नंबर आसा ताका केदाळ तुमी फोन करियेत मातनी आमचे डिवायन कॉल सेंटर मुल्की कार्नाड हाचें ॲप तुमी डावनलोड कर थंयसर तुमचे प्रेयर रिक्वेस्ट मागण्याची त्या सवान तुमी धाडयेत तशेंच मिसाची त्या सवान धाडयेत हे आमचे विडियोज आमचे सगळे रेतेरी विशयान विवार तुमी सोदून तुमी जाणा जावयेत हांगासर रेतेरीक जाय जाल्यार थंयसर तुमी रजिस्ट्रेशन करियेत केदाळे डिवायन कॉल सेंटराक आयल्यार तुमकां हांव स्वागत करतलो मोगाच्यान देवाच्या मोगांत आमी चड आनी चड वाडवळ
आमी जोड घेवया. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. दिव्यवाणी